नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या हस्तुकी आयज आयुष्मान भव ह्या मोहिमेचें उक्तावण जालें. दूरदर्शन प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान ही कार्यावळ जाली. राष्ट्रपतींच्या हस्तुकी ह्या मोहिमेचो एक वांटो म्हूण स्वस्थ भारत समर्थ भारता खातीर आयुष्मान भव ह्या पोर्टलाचेर लोकार्पण जालें. ह्या कार्यावळीत केंद्रीय भलायकी मंत्री डॉ मनसुख मांडवीय, राज्यमंत्री डॉ भारती पवार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आयुष्मान भव ही देशव्यापी भलायकी सेवा चळवळ आसा. ताचो लाव गांवां गांवां मेरेन पावचो अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ह्या वेळार मागलें. मैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जी तथा उनकी पूरी टीम की बहुत सराहना करती हूँ. कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूटे तथा कोई भी गांव पीछे ना छूटे, यानी 100% लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके. ये लक्ष्य सही अर्थों में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारे देश को सफल बनाएगा. केंद्रीय भलायकी मंत्रालयाच्या वतीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 17 सप्टेंबराक आशिल्ल्या वाडदिसा निमतान 2 ऑक्टोबर मेरेन देशभर आयुष्मान भव येवजण राबयतले अशें सांगलां. ह्या पंद्रशेत भलायकी मंत्रालयाच्या वतीन वेगवेगळ्या कार्यावळींचें आयोजन केलां अशी माहिती केंद्रीय भलायकी मंत्री डॉ मनसुख मांडवीय हांणी दिल्या. आयुष्मान भारताच्या उरिल्ल्या लाभार्थ्यांक ताकतिकेन कार्डां तयार करपा खातीर आयुष्मान भव येवजणेचो लाव जातलो अशें मंत्री मांडवीय हांणी सांगलें. आयुष्मान मेला में देश में, जैसा मैंने बताया, 1,60,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है. हम इस अभियान से परमानेंट हर सप्ताह में आयुष्मान मेला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लगाना चाहते हैं. वहां लाभार्थी आएगा, उसका स्क्रीनिंग होगा, उसको मुफ्त इलाज मिलेगा, उसको वैक्सीनेशन मिलेगा. सरकार की सारी योजना का फ्री लाभ उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर मिले. रेगुलर हर सैटरडे फ्राइडे जो भी स्टेट अपने स्टेट में अनुकूलता हो स्टेट उसके अनुसार सप्ताह में एक बार हेल्थ मेला लगाएंगे. ह्या अभियानाखाला लाभार्थ्यांच्या आयुष्मान कार्ड तयार करतले तसेच आभा कार्ड तयार जातले. क्षय दुयेंतींची तपासणी करतले. ज्या गावांनी येवजण्यो पुराय जातल्यो त्या गावांक 2 ऑक्टोबर ह्या दिसा आयुष्मान गांव म्हणून घोषित करतले अशें मांडवीय हांणी मुखार सांगलें. आयुष्मान भारत योजना के है उसका कार्ड क्रिएट हो जाए. जिस गांव में 100% आभा अकाउंट खुला हुआ हो. तीसरा हमने कंपोनेंट रखा है टीबी पेशेंट. गांव में जितना टीबी पेशेंट है सभी का स्क्रीनिंग हो गया हो, और जो पेशेंट है सभी नागरिक का स्क्रीनिंग हो गया है और पेशेंट है उसका इलाज चालू हो गया हो. 3, कंपलसरी जिस गांव में हो गया है उसको आयुष्मान विलेज के रूप में 2 अक्टूबर को गांव में होने वाली, वैसे ही 2 अक्टूबर को गांव सभा वो कंपलसरी होती है. ये सभा में ये गांव में 3 व्यवस्था सुनिश्चित हो गई है तो उसको आयुष्मान विलेज घोषित किया जाएगा. सेवा 1500 अंतर्गत खासा अन्नदान आणि रक्तदान शिबिरांचें आयोजन केलां. रक्तदाना खातीर रक्त ह्या पोर्टलाचेर नाव नोंद करप शक्य आसतलें. आतां मेरेन 4,000 बिगर सरकारी संस्थांची नोंदणी जाल्या अशें मंत्री मांडवीय हांणी सांगलें. 17 ते 2 ऑक्टोबर मजगतीं सगळ्या गांवांनी आनी रुग्णालयांनी नितळसाण अभियान राबयतले अशें तांणी म्हळें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज गुजरातच्या गांधीनगर हांगा विधान ॲप्लिकेशनाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार तांणी विधानसभेच्या वांगड्यांक संबोधीत केलें. विधान ॲप्लिकेशनाच्या माध्यमांतल्यान सभाघराचें परिवर्तन डिजिटल हावसांत जातलें अशें सांगून ह्या माध्यमांतल्यान सभाघराचें कामकाज तळागाळा मेरेन पावतलें अशें तांणी स्पश्ट केलें. गुजरात विधानसभा सचिवालयांत प्रशिक्षण साहित्य गुजराती भाशेंत तयार केलां हे खातीर तांणी तोखणाय केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला देश प्रगती करता अशें तांणी म्हळें. विधान एप्लीकेशन के जरिए ये विधानसभा एक डिजिटल हाउस में बदल जाएगी. इस एप्लीकेशन के जरिए इस सदन के सदस्य देश के सदन और अन्य विधानसभाओं और विधान परिषदों के बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख सकते हैं, उन्हें अपना सकते हैं. अपने आप से ये एक अत्यंत प्रगतिशील परिवर्तन है. इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए मैं भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय, गुजरात विधानसभा और गुजरात सरकार के सभी संबंधित व्यक्तियों को हार्दिक बधाई देती हूँ.
भारतीय वायुसेनेच्या ताफ्यात आयज पहिले C-295 हे येरादारी विमान आस्पावीत जाता. भारतीय वायुदळात एकूण 56 C-295 जातीची विमानां आस्पावीत जावपाची आसात. ही विमानां पोन्या एव्हरो ह्या जातीच्या विमानांची सुवात घेतले. हवाई दळ मुखेली एअर चीफ मार्शल V.R. चौधरी हांणी स्पेनांतल्या सेव्हिल हांगच्या एअरबस कारखान्यात पहिले C-295 म्हळ्यार 295 विमान ताब्यात घेतले. ह्या विमानांतल्या 40 विमानांची निर्मिती गुजरातेत वडोदरा हांगा जाल्या, जाल्यार उरिल्ल्या 16 विमानांची निर्मिती स्पेनात जातली. केरळात निपाह विषाणूची लागण जाल्ले 4 दुयेंती सापडल्यात. तातूंतल्या 2 जाणांक मरण आयलां. पुण्यातल्या राष्ट्रीय विषाणू संस्थेन केल्ल्या तपासणेत हो विषाणू सापडला. ह्या विषाणूची बाधा जाल्ल्या 9 वर्साच्या भुरग्याची भलायकी हुस्को करपासारकी आसा. केरळातल्या विषाणू परिस्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान खासा तज्ञांचो पंगड केरळात धाडला, अशी माहिती केंद्रीय भलायकी मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हांणी दिली. चामासीडिया स्पेशल उसके लिए कोई मेडिसिन अभी तक डेवलप नहीं हुई है. जो 2 डेथ्स केरल में रिपोर्ट की है वो दोनों सस्पेक्टेड बताई जा रही है. हाँ, वो कंफर्म हो गए हैं. 5 राज्यात जावपी आगामी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आयज नवी दिल्लीत भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय वेंचणूक समितीची बसका जावपाची आसा. ह्या बसकेत 5 राज्यातल्या उमेदवारांची नावां निश्चित जावपाचो अदमास आसा. भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच भाजपाचे केंद्रीय फुडारी ह्या बसकेत वांटो घेवपाचे आसात. लिबियांत डॅनियल चक्रीवादळाक लागून आयिल्ल्या भिरांकूळ वादळांत 5,000 परस अधिक लोकांक मरण आयलां आनी 12,000 परस अधिक लोक बेपत्ता जाल्यात. ह्या वादळाच्या खर तडाख्याक लागून धरण फुटिल्ल्या कारणान लिबियेच्या पूर्वेकडल्या देरेना शाराचो 25% भाग पुरायपणान उदकापोराक गेला. ह्या शारांतल्यान सुमार 1,500 कुडी आप वावुरपी गटांनी भायर काडल्यात. मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो आनीकय वाडपाची शक्यताय आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या घडणुकेचेर दुख उक्तायलां. राजस्थानात भरतपूर जिल्ह्यांत आयज फांतोडेर एका ट्रेलरान प्रवासी बशीक फाटल्यान धडक दिल्ल्या कारणान जाल्ल्या अपघातांत 11 जाण प्रवाशांक मरण आयले, जाल्यार 15 लोक जखमी जाल्यात. ही बस गुजरातेंतल्यान उत्तर प्रदेशांत मथुरा हांगा वतना फांतोडेर 4.5 वरां मजगतीं हो अपघात जालो. तातूंत 5 दादले आनी 6 बायलांक जाग्याचेरूच मरण आयलें. मरण आयिल्ले सगळे प्रवाशी भावनगर जिल्ह्यांतल्या देहोर हांगाचे आशिल्ले. जखमी जाल्ल्यांक भरतपूर जिल्हो इस्पितळांत दाखल केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मजत निधींतल्यान दर एकी 2 लाख रुपया आनी जखमीक 50,000 रुपयांची मजत मंजूर केल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या अपघातांत मरण आयिल्ल्यांच्या प्रती खर दुख उक्तायलां. आणि आता वचूया खेळामळार. आशिया चषक क्रिकेट सर्तीच्या निमण्या फेरयेत भारतान प्रवेश केला. सर्तीच्या सुपर 4 सामन्यांतल्या काल जाल्ल्या खेळांत भारतान श्रीलंकेचो 41 धांवड्यांनी पराभव केलो. ह्या सामन्यात कुरुबावलो जिखून सगळेकडे वगडावन 49 षटक आनी 1 बॉलांत 213 धांवड्यो केल्ल्यो. पंगडाचो मुखेली रोहित शर्मा हांणी सगळ्यांत चड ह्या सामन्यात 53 धांवड्यो केल्यात. भारतान आतां मेरेन 11 फावटी आशियाई चषक क्रिकेट सर्तीच्या निमण्या फेरयेत प्रवेश केला. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.